येवकार हांव जवाहर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. विपुल फडके परतून एक फावट जीसीएचो अध्यक्ष. 3 मतांनी महेश देसाय उरलो फाटी. 107 क्लबांनी केलें मतदान. पर्यटन मंत्र्या कडल्यान जेटी पॉलिसीचें समर्थन. गोंयचे रुचीचो इडियम महोत्सवय जातलो. शेख धनियांचे प्रश्न घालतलो जाग्यार, सांगलें रोहन खंवटेन. सरकारी शाळांचे जाल्यात भूत बंगले. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या शाळांचे पळोवन नजो हाल. पाडीचो सरपंच म्हणटा आमचे शाळेचो करून सोडला गोठो. सीएम सर मातशी नदर घाल. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शाळेक वंटी आणि पाखे असले तरी ते फकत पावस वता पासून राखण दिवपाक. खरें शिक्षण मेळटा ते शाळेत मेळून दिल्ल्या मेकळ्या वातावरणात. हातून शिक्षका बरोबर शिक्षण खात्याचो दृष्टिकोनय भोव म्हत्वाचो. पूण शिक्षण खात्यान पूरक वातावरणाची पाखी आणि वंटीच मोडून उडयल्यो जाल्यार लौकीक अर्थान केपें तालुक्यांतल्या पाडी बार्सेचे सरकारी शाळेत हो अणभव येता. सरकारी शाळा कित्याक बंद पडपाक लागल्या तेची देख ही शाळा दिता. पळयात. आज गोवा 365 दाखयता केपें म्हालांतल्या पाडी बार्सेचे महावीर भगवान सरकारी हायस्कूल. हायस्कूल कसलें? गोरवांचो गोठो. आमी न्हू, हे शाळेत शिकलेलो थळावो सरपंचच सांगता. आणि शाळेचो माजी विद्यार्थीच कित्याक, शिक्षणाचे महत्व खबर आसलेलो कोणय शाळांची आयची अवतिकाय पळयतकच गोठ्याचीच उपमा दितलो हातून दुबाव ना. आज तुमकां आमी दाखयतात जे पाडी महावीर जे गव्हर्मेंट हायस्कूल आसा, ह्या हायस्कुलाची परिस्थिती किती जाल्या ती तुमकां दाखयतात. हें इस्कॉल जें आसा हें खूब वर्स पयलीं बांदलें. आनीक आमी म्हणटात आमगेलो पयलींचो सीएम भाऊसाहेब बांदोडकर हेणी ही इस्कॉलां बांदलीं. ही इस्कॉलां तशी शाळा ह्यो बांदल्यो की जे खेडेगांवची जे भुरगीं आसात हे हांगा येवन बरे भशेन ह्या इस्कॉलां शिकचे, तांकां पयस वचपाक पडची न्हू म्हणून ह्यो शाळा इस्कॉलां ही कॉमेस केल्ली. पूण आज खरें दूख दिसता आनी लज दिसता. आज जे मिनिस्टर जे सीएम आसात ते बरी बरी गाडयांनी भोंवतात, बरी बरी बंगल्यांत रावतात. आनी ज्यो गव्हर्मेंटाची ज्यो इस्कॉलां आसात ही आज सामके गोरवांचो गोठ करून उडयला. हें आज सरपंचान सांगले कडेन आसा. खरोच हो जो आसा हो गोरवांचो गोठो आसा. हितून गोरवां सुद्दां बांदपाची परिस्थिती ना. कित्याक आख्खो स्लॅब जो आसा हो कोसळत गेल्लो आसा. ह्या जे नळी घातल्यात तेय सारकी ना, तेय पिड्ड्यार जाल्ले कडेन आसात, तेय फुटपाक गेल्ले कडेन. हितून भितर जे बेंचीस आसात भुरग्यांक बसपाच्यो ह्यो बेंचीस सुद्दां सारकी ना. हांगा जो स्टाफ आसा हो भुरग्यांक बरी ट्रेनिंग दिता. आत आमच्या फाटल्यान तुमी पळयात भुरग्यांक कशी ट्रेनिंग दिता ते. इतली ट्रेनिंग दिवन भुरग्यांक कशें मोटिवेट करता ते. पूण आमचो सरकार हांगा कांयच करना. हे करतात जे इस्कॉलाचे स्टाफ आसा ते करतात. ह्या वटेन खो खो चलता आनी दुसरे सायडीच्यान जे आसा हांगा कराटेक आपल्याक कशें सेल्फ डिफेन्स करची भुरग्यांक तेंय दाखयतात. पूण हे सेल्फ डिफेन्स कित्याक? टॉयलेट बरी ना, कांय ना. हे टॉयलेटीक गेले जायत सगळी दारां ओपन आसात, तेंची फळी गेले कडेन आसात, हांगा उदक ना. म्हणटच हे कसलें इतले सेल्फ डिफेन्स सुद्दां घेवन हांगा सरकार म्हणटा जाग्यार येना. आनी हो जर येतलो जाल्यार हांगा लास्ट लोकांनी उपाय काडचो पडटलो. कित्याक टेंडर चालू म्हणटा ना म्हणटा. भुरगीं मोडटोरे टेंडर करतले काय कितें होय एक प्रश्न निर्माण जाल्ले कडेन आसा. तेच खातीर लोक मागतात बेगीच्या बेगीन हे जे इस्कॉल आसा हे करचें ना जाल्यार हांगा वायट कितें घडटलें. हांव ह्या इस्कॉलान शिकलो आनी हांव एक सरपंच म्हणून ह्याच इतल्यान शिकून हांव सरपंच जालो. आज हांव विजीट करपाक येयला कित्याक इस्कॉला लागून. म्हाका वायट दिसता कित्याक आज ह्या इस्कॉला परिस्थिती पळयल्यार सारकी एक गोरवांक गोठो असो जावन आसा. ह्या
इस्कॉलाचे जशें ते पळयला न्ही एक टॉयलेट सारकें ना मेंटेनन्स सारकें ना आनी कोणी ह्या इस्कॉलाक कोणी लक्ष दिला आज पर्यंत हांव एक सीएमा फुडें मागता तेजे फुडें एक खातें आसा सीएमा फुडें इस्कॉल ते खातीर सीएमा फुडें आसा तेणी लक्ष मारचें आनी एक विजीट करचें एडियान विजीट करचें काही ऑफिसर आसा तेंच्यांनी विजीट करचें हांव अशें वायट म्हणपाक शकना कित्याक तेंच्यांनी विजीट करून हे इस्कॉलाचे फाल्यां एक कॉलेप्स कितें जालें अशें कांय भुरगीं आमची सोडून वयतली दिसता म्हाका एक वायट दिसता म्हणपाक सुद्दां येना म्हाका वायट दिसता कित्याक इतलें म्हाका कॉलेप्स जावपा आसा तें इस्कॉल आनी फाल्यां वायट जालें तेन्ना सगळीं धांवट येतले मागीर धांवट येवन कांय फायदो ना ह्या भुरग्यांक कितें तरी गव्हर्मेंटान जावं इनिशिएटीव घेवपा जाय सीएमान हे शाळेविशीं शिक्षण खात्याक खबर ना अशें ना सरपंच ह्या नात्यान आपणे शिक्षणाधिकाऱ्यांक कळीत केलें पूण ते टेंडराच्यो गजाली सांगतात अर्जून वेळीप सांगता हे शाळेत 95% ST समाजाची भुरगीं शिकतात फाटी उरलेले समाजा खातीर येवं करतात तेवं करतात मंत्री मुख्यमंत्री सांगता मागीर त्याच भुरग्यांच्या वाट्याक हो गोठो कसो कितें वेळीपाक जाप मेळत हय फाटी एक म्हयनो जालो विजीट केली हांवें आज पर्यंत टेंडर जालें म्हणटा अजून फायल पुटप खंय पावला तें कांय खबर ना हांवें थोडी आमची बिल्डींग हे आसा केपें तेजे प्रमाण वचून वासपूस केली तो म्हाका पयलीं टेंडर जालें म्हणपा लागलो 90 lakhs कितें वयर कितें आसा आतां म्हणपा लागलो कोणी घेतला म्हणपा लागलो आतां म्हणपा लागलो 1 crore वयर कितें आसा म्हणपा लागलो हांव म्हणटा एक सीएमा फुडें मागता टेंडर जालें म्हणटा कर न्हू काम कर न्ही एक गव्हर्मेंटा फुडें अपील करता जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान लक्ष दिवचें आनी बरें एक आमचे 95% ST भुरगीं आसा हांगा आनी तुमी सिटीन बरी बरी इस्कॉल करता बरी बरी डिजायन करता आनी भुरगीं सगळीं सिटी वयता शिकपाक कित्याक लागून वयता हे पळय हे आमची इस्कॉल आसा ते एक गोठो असो जावन आसा गोरवांचो गोवा 365 खातीर पाडी बार्शीच्यान रमेश नायक रावत सरकाराचे एके वटेन मंत्री तुमच्या दारी सुरू आसा दुसरे वटेन गोंयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय लेगीत विविध मतदारसंघांनी वचून थळावे प्रश्न जाग्यार घालपाचें उतर दिवपाक लागला तुमच्यो समस्या राज्य आनी केंद्र सरकारा मेरेन पावयतलो तांणी कुट्टरकारांक सांगलें काय कॅन्सर पिडेस्तांक ताणें आर्थीक मजतय दिली कुट्टरी मतदारसंघात तश्यो जायत्यो गजाली जाग्यार पडपाची वाट पळयतात मंत्री तुमच्या दारीचो मुहूर्त साधून मंत्री पावता तेन्ना पावता ताचे आदींच महामहीम राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय थंय पावलो शेतां उदक मोबायल टावर कोळशाचें प्रदूशण अश्यो साबार समस्या ताच्या कानार घातल्यो जाग्यार घालता अशें राज्यपालान उतर दिलां Our constitution is committed to the people of India, villages especially. That is why I am during the last 17 months traveling the villages, and today I am very happy to be with you. And you are again I will come and meet you, and your problems solving within my limits. I will try maximum effort will be there. Your grievances will be placed before the state ministry as well as the union ministry. मंत्री कुट्टरीकारांच्या दारांत पावपाचे आसात ताचे आदी राज्यपाल पावलो ताणें थळाव्यांच्यो समस्या आयकूनय घेतल्यो आमदार आलिक्स रेजिनाल्ड सयत कामुल्लीचो सरपंच बेसिलो आनी राशेलचो सरपंच जोझफ वाजाक खोशेचे उमाळे फुटले आयकात We have had a good crop, rather a few pockets. Maybe in Manara, I think we have had a little less rice finished product. I think the harvesting has been given a less yield, only 2-3 places. Otherwise, our agricultural produce of paddy this time has been quite a reasonable achievement for the farmers. Well, I think with most of this. Lot of work which we would like to take up. We would write to the government to also assist us and tell the government to see that our work is taken up. And tourism, and this will make our beautiful golden Goa into black Goa. These are the some needs placed before your Excellency for your kind consideration and support. Alone we can do so little, but together we can do so much. And the punches to show the concern about our
difficulties and the people in suffering, which will remain as a touching, remarkable point to my heart. गोवा 365 खातीर कुट्टरेच्यान संदीप तुयेकार. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्याच्या पर्यटन उद्देगा खातीर नवी धोरणां आनी दुरुस्ती येवपाक लागल्यात. राज्या खातीर घडी एक म्हत्वाचो पूण आडनदर जाल्लो येणावळीचो स्त्रोत आसलेल्या ह्या क्षेत्राक सरकार चालना दिवपाक सोदता अशें दिसता. जेटी धोरण आनी सनबर्न ह्या सारकिल्ल्या कांय विशयांचेर पर्यटन मंत्रिमंडळाची बसकेंत चर्चा जाली. जेटी धोरण लागू जातलें अशें खंवटेन परतून सांगलें. ताचे आड जायते निशेध जाल्या उपरांत आपूण ताका पर्यटन जेटी धोरण म्हणपाक पसंत करतलो अशें रोहन सांगता. कितल्याशाच ग्रामसभा सयत ह्या धोरणा आड मुद्दो आशिल्ल्या सगळ्यांक 31 ऑक्टोबरा मेरेन धोरणाच्या मसुद्याचेर आपल्यो सुचोवण्यो आनी हरकत सादर करच्यो अशे निर्देश ताणें दिले. तशेंच डिसेंबर मेरेन उदका खेळाचें धोरण चालू जातलें. If they are wanting to do it, let them do it. Our jetty policy will come. A tourism jetty policy will come. I am making it tourism jetty policy. So let it be clear to them. It is tourism jetty policy. आता tourism and नुस्तें येतलें का tourism and कोळसो येतलो परत कोण बोवाळ मारतले मारुनी. But we are clear. It is only for the jetties which are operational as far as tourism activities are concerned, and we will have it regulated as far as jetty policy is concerned. Also water sports policy, a separate policy which needed to be tweaked. ताजी काम चालू आसा. Rules are being framed. Immediately by December, I think we should have that also in the queue system as per High Court directions put in order. नवनिर्माणा खातीर बंद आशिल्ली दोनापावला जेटी निमाणे लोकांक परतून उक्ती करतले. अपेक्षीत तारीख सध्या 1 डिसेंबर थारायल्या. कियोक सयत सगळ्यो सुविधा पयलीं आशिल्ल्यो तश्योच आसतल्यो. महसूल मंत्री आतानासियो बाबूश मोन्सेराताक मंडळा सावन जेटी मेरेन गाडयेची वेवस्था करपा विशीं विचारले आनी हे वेवस्थे खातीर सरकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक पाळो दितले अशें दिसता. No, open will be within a month's time. So by 1st December, as Honorable Minister has already said, we have fixed basically a deadline for it. So 1st December, everything will be put in place. We have reviewed that direction from the High Court. The petitioners also were called. So we had a clear discussion and clear direction also was given. We are going as per the direction of the High Court. फुडल्या वर्सा जानेवारीत मोपाच्या कामाक सुरवात केल्या उपरांत आंतरराष्ट्रीय आनी देशांत बरी पावलां घालूं येतात अशी आस्त पर्यटन मंत्र्याक आसा. ब्रिटनांत आनी भारतीय मूळचो प्रधानमंत्री आशिल्ल्यान ब्रिटनाचे विजा प्रश्न हाताळटले असो आशावादय ताणें उक्तायलो. Exploring other markets. आमच्या गोवा टुरिझम बोर्डान जे इंडस्ट्रीचे एक्सपर्ट्स आसा they have been advising also which are the dominant markets, where which areas we need to start focusing on, what we need to do. फाल्यां UK समज जालें ओपन जाल्यार we don't mind doing road shows, but आमी इव्हेंट पार्टिसिपेशन केला ना करपाक जाय म्हणून करूना. We are clear that when we want to do business we will do business. So जे areas open जावपाक जाय नवे other than UK or Russia, and we need to look at new openings as far as the tourism sector in Goa is concerned, we will start looking at it positively, which will be recommended by the board. गोयच्या कलाकारांक सगळ्या 3 दिसांनी सनबर्नात सादरीकरण करपा खातीर एक समर्पित माची मेळटली अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली. गोंयांत 28 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर मेरेन जावपी EDM महोत्सवाक परवानगी दिवचे पयलीं सरकारान ही एक पूर्व अट घाल्या अशें ताणें सांगलें. ह्या कार्यावळीचे सुवातेर गोयच्या गांवांचो आस्पाव आसतलो आनी गोंयकारांक हेर संदी आसतल्यो अशेंय ताणें सांगलें. आम्ही एक गोवन स्टेज मागल्या. वी हॅव आस्क्ड नॉट फॉर वन डे, वी हॅव सेड गिव अस वन स्टेज फॉर गोवन आर्टिस्ट टू परफॉर्म. वी हॅव वेरियस स्टेजीस आनी तातले वी आर गेटिंग ऑल द प्रॉमिनंट पीपल हू आर प्लेईंग इन गोवा. गोंयचे लोकांक थंय आमी स्टेज दिता परफॉर्म करपाक. हाज्या पयलीं केन्ना जालें रे? न्ही, आय थिंक वी हॅव ऑलरेडी आस्क्ड देम एज वन ऑफ द कंडिशन्स वीच दे हॅव प्रेझेंटेड इट टू द बोर्ड. Rohan County is not deciding alone. Rohan County as a tourism minister is responsibly handling the Goa Tourism Board's affairs, which is headed by the Chief Minister. Which has have people from the industry, which have people from different departments, which have already industry leaders, experts coming and asking them questions. Sunburn event pass karcha pehle, we have asked them to give a presentation. Their presentation includes our ideas, what we have asked them to do by giving Goans a performing stage. So jenna आम्ही already मागला ताणी हय म्हणला तातून कोण तरी आयडेंटिटी क्रायसिसला भायर सरता हांव कितें करतलो. पाय
फाल्यां मेरेन ते निवळ जातले अशें आश्वासन दिवन रोहनान शेकाच्या धनयांच्या प्रश्नांचेर उलयलो. दर्यादेगांचेर बेकायदेशीर टावट हॉकर बेकायदेशीर मालिश दिवप्यांक काडपाचें काम खात्यान सुरू केलां अशीय माहिती ताणें दिली. पुलिसांक दिल्ल्या मर्यादीत अधिकारांक लागून गजाली सोडोवपाक मदत करपाक मेळना अशें दुख्ख उक्तायतना कायद्यांत दुरुस्ती करून पुलिसांक योग्य कारवाय करपाक मेकळीक दितले अशें तांणी सांगलें. आमकां शेक ओनर्साची कळ कळटा. And we have yesterday also they had come in. We have told them what exactly it is. They are convinced की आम्ही escalation of charges खंय तशें केल्ले ना as per the rule. कित्याक तांणी पयलीं समजूंक जाय की ही नवी पॉलिसी न्हय. We have just extended the existing policy. So by existing policy जे norms आसा तेच applicable केल्या. Bad charges ते 10,000 25 केल्या म्हणून. They we have recommended to the chief minister कि we reduce by 10,000 so 15,000 रुपया जावचे म्हणून ते. They have yesterday they came and identified something called as garbage tax which has been levied. गार्बेज ते कलेक्ट जाता पूण तांकां चार्ज जाता ती सुद्दां कमी करपाक रिकमेंड केल्ली आसा मुख्यमंत्र्या कडेन. आज पर्यंत तुमकां सांगून पर्यंत आय थिंक यू शूड गेट द मेसेज ऑफ हाव इट इज एंड वी हॅव रिक्वेस्टेड देम टू इमिजिएटली स्टार्ट की सीजन इज स्टार्टेड. मेनी ऑफ देम हॅव ऑलरेडी पुट अप द शेक्स. सम ऑफ देम हॅव बीन मिसगाइडेड सो दे आर वेटिंग. सो वी हॅव टोल्ड देम हाव द थिंग इज. द एसोसिएशन इज कन्विन्स्ड. दे आर हॅविंग स्मॉल इश्यूज वीच वी आर ट्रायिंग टू अटेंड. डाउट्सांक काडपाचें काम जें आसा तें आमी हातांत घेतलां आनी करतले. कायदो दुरुस्ती कितें करपाक जाय सम प्रोमल्गेशन्स हॅव टू कम इन. वी आर वर्किंग ऑन इट. We will ensure that the illegal touts, because police is not able to support the overall system of getting our things sorted. Police are not able to give that, so we have durusti karta so that police will be able to act within the sections that we will be able to levy on them. So they karta, but illegality has to stop as far as beaches are concerned. Hawking, touting, illegal massage, ते थोडे घेवन भोंवतात. बाकीचे नाका थंय कदंबा बस स्टँडार यो, मॅरियटा कडेन वच, कजिनो कडेन वच, कलांगूट वच, बिचार वच, भायर राव, सगळ्यांक दिश्टी पडटा. दीस क्लीन अप वील स्टार्ट दीस सीजन. गोवा 365 खातीर दोनापावलच्यान विलियम रॉड्रिगीज. तृणमूल काँग्रेसीची महिला आघाडीची अध्यक्ष डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदारान गोंयच्या भाजप प्रणीत सरकाराचो फोग काढलो. बरें प्रशासन दिवपाक अपेस येयला. महिला सबळ जाल्ल्याचे दिसना अशें आसलें तरी ह्या पक्षाचे वजनदार फुडारी गोंयांत हजेरी लायत आसात तरीकय गोंयांत ठसो उमटोवपाक अजून टीएमसीक यश येवंक ना हेंवूय तितलेंच खरें. तृणमूल काँग्रेसीच्या बायलां शाखेच्या डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदारान बिरेस्तारा बीजेपीन बायलांच्या सक्षमीकरणा कडेन कशी आडनदर चलयल्या ताचेर उजवाड घातलो. पश्चिम बंगालच्या खासदारान सांगले बंगालान आपल्या रोजगारांत 43% वाड केल्या जाल्यार राष्ट्रीय पांवड्यार ही आंकडेवारी 40% कमी जाल्या. गोंयांत ती 20% परस कमी आसा. Women empowerment, women safety security, employment issues, because the national average of employment of general public and women is much higher than this. And of course, if you compare Bengal, then we are at 43% more employment after the COVID, whereas the national average has fallen by 40%. And in Goa, it is less than 20%. That's why I again said the people of Goa are very nice and very patient, and they have been, patiently waiting for good times. भाजपांत गेल्ल्या काँग्रेसवाल्यांकय तिणी झोडून काडली. गोंयांतूच न्हू जाल्यार मणिपूर सारकिल्ल्या हेर राज्यांनी भाजपान हे प्रवृत्तीचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोप डॉक्टर काकोलीन केलो. लोकांनी विशिष्ट विचारसरणी मतींत घेवन मतां दिल्लीं आसतात. तशेंच विशिष्ट आश्वासनांच्या आदारान वेंचून आयिल्ली व्यक्ती वेंचणुके उपरांत दुसऱ्या पक्षांत कसो कितें उडी मारपाक शकता हो तिचो प्रश्न. Candidates who won, majority of them switched sides, which is actually betraying the people. Because when the people cast their vote, they have your agenda, your manifesto in mind. But after you get the vote, you change party, means you are betraying the people. So that is where we had warned them that don't depend on the Congress candidates. But we've been blessed in particularly 2 areas, in 2 assembly segments. And we really hope that the people realize we stand by the people. We want to get full support from the people in the future, though there is no election right away, so that we can do much more work, developmental work, particularly in the area of women's empowerment. देश भर में ये नया राजनीति शुरू हुआ है, ये कभी नहीं था.
क्योंकि जैसे पहले मैंने कहा कि जब मैनिफेस्टो देख के जनता वोट डालते हैं, लाइन में, धूप में, बारिश में, कहीं पहाड़ी में चल के जनता जाके वोट डालते हैं, जिसको मनपसंद उसी को डालते हैं, क्योंकि उसके ऊपर विश्वास होता है, उनकी मैनिफेस्टो पर विश्वास होता है। तो जो जीतता है वो जनता के विश्वास से जीतता है। जीतने के बाद अगर वो दूसरे पार्टी में चला गया तो जनता के साथ विश्वासघात करता है। टीएमसीन मात अजूनही गोंयांत आपलो राजकीय ठसो उमटावंक ना। चर्चिल आलेमांव आनी लुइझीन फालेरो सारकिल्ल्या दिग्गजांनी पक्षा कडल्यान स्वताक पयस दवरिल्ल्यान 2 फुलांचे पार्टी गोंयकारांक आकर्शीत करपाक शकली ना। पंचायत आनी झेडपीच्या पोटवेंचणुकांनी वगी रावले। आता पक्ष लोकसभा लढटलो काय कितें तेवूय स्पष्ट ना। पहले जो चुनाव होता है, एक पार्टी एक जगह में जाने के बाद जो पहला चुनाव होता है, उसका फल उतना नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, एक पार्टी का जो चिंतन है, एक पार्टी का जो काम करने का तरीका है, वो आम जनता में फैलने में वक्त लगता है। और मीटिंग करके उन लोग को भी समझना चाहिए हम क्या कहते हैं। बंगाल में हम क्या किया, रेल मंत्री जब थे ममता बनर्जी, देश को क्या किया, सबको तो सब कुछ पता नहीं, थोड़ी दिन में थोड़ी पता चलेगा। 1 साल चलेगा, 1.5 साल चलेगा, तब ना सबको पता चलेगा ममता बनर्जी कैसे काम किया। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सेंट रोजारियो। परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव। विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो। महेश देसायाक 3 मतांनी हारावन जीसीएचो आदलो अध्यक्ष विपुल फडके परत एक फावट जीसीएचो अध्यक्ष जालो। अध्यक्ष वेंचून काडपाक 107 क्लबांनी मतदान केले। पळयात। Dr. Kakuli Ghosh Dastikar of the Trinamool Congress's women's wing on Thursday hit out at the BJP over lack of women in its workforce. The West Bengal MP said that while Bengal has increased its employment by 43%, nationally the statistic has gone down by 40%, while in Goa it is less than 20%. Women empowerment, women safety security, employment issues, because the national average of employment of general public and women is much higher than this. And of course, if you compare Bengal, then we are at 43% more employment after the COVID, whereas the national average has fallen by 40%. And in Goa, it is less than 20%. That's why I again said the people of Goa are very nice and very patient, and they have been, patiently waiting for good times. The MP also took a dig at the congressmen who defected to the BJP. Dr. Kakoli charged that the trend has been abused by the BJP not only in Goa but in other states as well, such as Manipur. How can a person who has been elected based on certain views and promises jump parties post-elections? She further questioned. Listen. Candidates who won, majority of them switched sides, which is actually betraying the people. Because when the people cast their vote, they have your agenda, your manifesto in mind. But after you get the vote, you change party, means you are betraying the people. So that is where we had warned them that don't depend on the Congress candidates. But we've been blessed in particularly 2 areas, in 2 assembly segments. And we really hope that the people realize we stand by the people. We want to get full support from the people in the future, though there is no election right away, so that we can do much more work, developmental work, particularly in the area of women's empowerment. देश भर में ये नया राजनीति शुरू हुआ है, ये कभी नहीं था, क्योंकि जैसे पहले मैंने कहा कि जब मैनिफेस्टो देख के जनता वोट डालते हैं, लाइन में, धूप में, बारिश में, कहीं पहाड़ी में चल के जनता जाके वोट डालते हैं, जिसको मनपसंद उसी को डालते हैं, क्योंकि उसके ऊपर विश्वास होता है, उनकी मैनिफेस्टो पर विश्वास होता है। तो जो जीतता है वो जनता के विश्वास से जीतता है। जीतने के बाद अगर वो दूसरे पार्टी में चला गया तो जनता के साथ विश्वासघात करता है। The TMC, however, is yet to make its political mark in the state, with heavyweights such as Churchill Alamao and Luisino Falero having distanced themselves from the party.
the two flower party is facing a lack of traction in the state. Having skipped the Panchayat and ZP by polls, it is unclear as to whether the party will make a push for Lok Sabha in the state or not. पहले जो चुनाव होता है, एक पार्टी एक जगह में जाने के बाद जो पहला चुनाव होता है, उसका फल उतना नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, एक पार्टी का जो चिंतन है, एक पार्टी का जो काम करने का तरीका है, वो आम जनता में फैलने में वक्त लगता है। और मीटिंग करके उन लोग को भी समझना चाहिए हम क्या कहते हैं। बंगाल में हम क्या किया, रेल मंत्री जब थे ममता बनर्जी, देश को क्या किया, सबको तो सब कुछ पता नहीं, थोड़ी दिन में थोड़ी पता चलेगा, 1 साल चलेगा, 1.5 साल चलेगा, तब ना सबको पता चलेगा ममता बनर्जी कैसे काम किया। Vincent Rosario for Goa 365 from Panjim. राज्यात शियाळ्या दिसांक आरंभ जावपाची पयलींच हे निमणे गरमेचे दीस, महिन्याचे अखेरेक हवामान गरम उरतले। पळयात 29 तारखे उपरांत उण्या तापमानान 2 डिग्रीन उणाव जातलो। नोव्हेंबरांत चड शीं अणभवपाक मेळटलें, जाल्यार शुक्रारा हवामान थंड उरतलें। फांतोडेर कांय वाठारांनी दंव पडटलो, जाल्यार दनपरां वत पडून ऊब मेळटली। चडावत तापमान 33 डिग्री उरतलें, जाका लागून लोकांक हायड्रेटेड रावपाची शिटकावणी दिल्या। जाल्यार सांजे वेळार उणें तापमान 21 डिग्री जावन थंड वारें गळटलें। हवामानाची बोट दर्याक खाशेली शिटकावणी ना। 31 तारखे मेरेन सुकें हवामान, शुक्रारा हवामान गरम। 29 तारखेक उपरांत उण्या तापमानान 2 डिग्रीन वाड, चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियस। बोट दर्याक खाशेली शिटकावणी ना। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट। मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगसचो।